म्हाका एक प्रश्न विचारन दिसता तुमकां, हो निमाणो प्रश्न. इतलो अभ्यास दीसभर ऑफिसान हेल्थ कशी सांबाळटात? कारण आतां आमी पळयलां, पयर एक दोतोर 42-43 वर्सांचे हार्ट एटॅक आयलो. राजकारण्याचो दीस केन्ना सुरू जाता केन्ना सोंपता हें कळना, आनी येदें व्हडलें प्रेशर आसता. सो त्या प्रेशराक रावप, तुका कितें तरी एक्सरसायज करची पडटली, योगा करचो पडटलो, जेवणाचेर ताबो दवरचो पडटलो. एक म्हणजे सकाळची 15 मिनटांचो योग प्राणायाम दॅट गिव्स मी द एनर्जी टू वर्क फॉर द फूल डे. आनी अगेन कमी खावप. एक्झॅक्टली. हो एक भितरलो हें आसा. तूं दनपारां जेवता? दनपारचो जेवता. आनी घरा कडल्यान जेवण हाडटा? ना, म्हणजे बंगल्यारूच म्हाजो कूक आसा. ओके. ऑफिशियली बंगल्याचेर कूक असल्या कारणान तोच म्हाका जेवण करून दिता. हा, रुटीन जेवता. तेल बील शीतकडी रायस त्याच्या पलीकडे काय वेगळें कांयच खायना. नुस्तें डेली आठवड्यातले 2 दीस खायना. श्रावणान कंप्लिटली वॅज जाता. श्रावणान वॅज म्हटल्या उपरांत कमी खावप. ओके. आनी डेली प्राणायाम हाजेर भर दिवप. जमता तितको वेळ थोडोसो एक 5-10 मिनटां ध्यान धारणा हाजेर जर कॉन्सन्ट्रेट करीत जाल्यार मनाचेरूय ताबो उरूंक शकता. म्हणजे तूं म्हणटा तसो प्रेशरूय वाडूंक शकता. हें जें पळय कितें आसा न्ही, सामकें संतुलीत पर्यंत जापो दिवप, हसतमुख रावप, हें योगा हाजो फायदो जाता योगाचो. ऑफकोर्स म्हाका दिसता प्रत्येकान प्रॅक्टीस करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी फीट इंडिया मुवमेंट सुरवात केलो. कित्याक तर यंग जनरेशन जर फीट उरलें आसत जाल्यारूच इंडिया, न्यू इंडिया जी आसा ही फीट इंडिया आसतली.